उठयता म्हणून किती इशू तो इशू म्हणजे कितें आसा स्टेशन रोड जो आसा पळय जे मार्केट सकाळ फुडें भरता हेजे कडेन पिपळ कट्ट्या कडेन थंय कितें जाल्लें आतां मोस्ट ऑफ द आउटसायड व्हेकल्स फॉर इन्स्टन्स कर्नाटका महाराष्ट्रा ह्यो ज्यो गाडी ज्यो आशिल्ल्यो ते सांजे धांकूच येवन थंय आपलो गाडयो पार्क करताले आनी दे वेर अनलोडिंग देअर गुड्स ऑन दी रोड देअर बाय obstructing the traffic, flow of traffic. So, आम्ही आता ड्राइव किती केल्या we are not allowing the vehicles to be parked on जो four wheelers आणि जो goods carriage जो येता we are not allowing those vehicles to be parked on the road so that that road remains clear. आणि जी थंय मार्केट भरपाची आसा ते मॉर्निंग त्यांचा टायमिंग जो आसा मॉर्निंग 3 किंवा 4 ते सकाळी 8 पर्यंत तो त्या टायमार त्यांची हें आसा ते काय प्रॉब्लेम ना. ओनली थिंग इज दॅट द व्हेकल कॅनॉट बी व्हेकल शुड नॉट बी पार्क्ड ऑन द रोड विच ऑब्स्ट्रक्ट द अदर व्हेकल मूवमेंट.